नमस्कार. म्हापा पंचवाडी हांगा आयज दनपारां एक जुवारी नदीत एक बॉडी उरताशी स्थानिकाक दिसून येयली. सो तेणें फोंडा पुलीस आनी फायर ब्रिगेडीक कळयतकीर थंय वचून पुलिसांनी आनी फायर ब्रिगेडीच्या कर्मचाऱ्यांनी बॉडी भायर काडली. तेन्ना तेजी वळख पटली आनी तेजें नांव जावन आसा जेजस फेर्नांडीस आनी तो रावपी म्हापा पंचवाडी हांगसरलो. सो पुलिसांनी दिल्ले म्हायतीनुसार तो 26 एप्रील पासून बेपत्ता आशिल्लो आनी फोंडा पुलीस स्थानकात तेजी मिसींग रिपोर्ट फायल जाल्लो आशिल्लो आनी पुलिसां कडच्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार तेणें आत्महत्या केल्याचो संशय आसा. कारण ते हेजे पयलीं बीन एक रानान वचून आत्महत्या करपाचो प्रयत्न केल्लो आशिल्लो. सो पुलीस सद्या पुलिसांनी बॉडी पोस्टमॉर्टमाक व्हेल्ली आसा आनी तेजे फुडली प्रोसेस चालू आसा. पुणेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी.